गोयचो म्हालगडो तियात्रीस्ट आनी ट्रेजेडी किंग मारियो मिनेझीस संवसाराक अंतरलो. 62 वर्सां पिरायेच्या मिनेझीसाक काळजाच्या एटॅकान मरण आयलें. ताचे फाटल्यान ताची बायल आनी 2 चलयो आसात. महाराष्ट्राच्या चिपळूण गांवांत ट्रेनीत ताका मरण आयलें. आपल्या तियात्रीस्ट वांगड्या बरोबर तो तियात्रा खातीर मुंबय गेल्लो. मिनेझीसान 40 वर्सां कोंकणी थिएटरान भोव योगदान दिलां. ताजी कूड ताच्या घरांत चिंचोण्या निमणे संस्कारा खातीर हाडटले. मिनेझीसाच्या मरणाक लागून पुराय तियात्र मळाचेर दूख पातळ्ळां. गोंयच्या तियात्रिस्तांनी आनी तियात्र मोगींनी ताका आर्गां ओंपल्यात. पळयात. तेगे मारिल्ल्यो सकाळ खबर आयकून हांवें मुगे सिरी सिल्वा भाव फोन मारलो. ते ट्रेनीन काल बॉम्बे भायर सरले आनी ताका मारली बरी खबर काय म्हूण म्हाका मॅसेज येयल्ली. एके पाटी वॉट्सॅपाचेर कितें कितें खबर येता तेन्ना तें म्हाका स्वत मानून आवड लागले. कित्याक मुगे मिसेसान म्हाका सकाळीं हांव न्हिदलो आसतना सांगलें म्हाज्यो खबर. तेन्ना हांव सारको म्हाका कितें जालें तें हांव नको आनी हांवें भाव फोन मारलो ती खबर घेवपाक. हांव कितें जालें मारियो कितें जालें मरे तो रडो लागलो. आमगे दोब्यान बाराबोर आसले जेयले म्हूण लागलो आठवड्यांचेर आनीक बरो जेयला आनीक कांयच खबर ना. मागीर निमान म्हणून ताका सगळें घाम येयलो घाम सोडलो म्हणून ताका ती घाम सोडून आनी ते चड वेळ न्हू 2-3 मिनटां मॅक्सिमम 5 मिनटां तो म्हणटो ताणें जीव सोडलो. तें आयकून सारकें नको म्हाका कितें जालें तें कित्याक न्हू मारियो म्हाका पोरतून फोन मारून मुगे इंटरव्यू घेवपाक चोय कोणी येवपाक तुका सत्कार करता तुजो तूं रेडी जाव. हांवें तें सपनां देखून चिंतून ना रमेश बाब हो मारियो आमकां सोडून वयतो म्हूण. म्हाका सारको शॉक जालो. म्हजे काळजाक चड दूख जाली आनी हांव म्हजे फावटीन तेगे फामिलीक आनी सगळे तियात्र प्रेजिडेंटीक हांव म्हजी काळजांतल्यान बुजवण दितां. कित्याक आमचे तियात्र माचयेर एक खोडेगांत खांबो आमकां उणी जालो आनी आख्या लोकांकूय म्हाका दिसता आख्खे तियात्र पळयणाऱ्यांकूय काळजाक व्हडलें दूख जातलें. खरेंच काळजाचे खोलायेंतल्यान दूख भोगता. हो कोडेकांड आमचो तियात्रीस्ट आमचो डायरेक्टर सारको उमेदीचो आयज आमचे मदें ना. राती सुमार 1:45 म्हाका म्हज्या घरकाराचो फोन आयलो आनीक म्हणपाक लागलो रडोंक लागलो. सगळे रडटात म्हणून हांवूय भिलें आनी म्हटलें की जालां तरी कितें. तो म्हणूंक लागलो आमचो मारियो बाब आमकां सोडून गेलो. खरेंच आयकोन असलो शॉक आयलो. आख्खी रात आमी न्हिदोंक ना हांव आनी म्हजो पूत दोगांय बसून आमी चिंतूंक लागली रडोंक लागली जालां तरी कितें अकस्मात तो आमचो मनीस असो जालो म्हणून. सांगपाचें म्हटल्यार कितलो एक उमेदीचो आनीक एक सारको मोगाचो आसलो तो. जेन्ना आमी गेल्ल्या वर्साक पासून आमी खेळ आमचो कार्निवल खेळ घालिनासतना आमी रावली कारण तेंच्या कितें तरी प्रॉब्लेम जावन फॉर्मां बेगीन भायर घातली आनी म्हणूंक लागले तिसरे कार्निवलाक सबमीट करात म्हणून आनीक आमकां ते मेळोंक ना आनीक आमी ते करूंक ना. सो मारियोन आमकां दुसऱ्या दिसाक फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो इवन तुमी कितें करतात हे फाटी तुमी हेड गायनात आमले मारियो बाब पळय तांणी फॉर्मां हे परीन भायर घातल्यान जाल्यार आमी कशें करून करतली करूंक जायना कित्याक आमी 3 दीस खेळांत आसतात. सो मारियो म्हणपाक लागलो तुमी भियेनाकात आपूण तुमकां हें करता आनी ताणें म्हज्या घरकाराक मायकलाक कोण तरी 2-3 जाण डायरेक्टरांक घेवन तो कला अकादेमीक गेलो आमचे तियात्र अकादेमी हितून आनी ताणें ताका सांगलें पळय ती अशें आसा नाजाल्यार कोणूच येवचो ना खेळाक आनी ताका लागून ते वर्साक आमकां म्हाका दिसता आमी घालिनासा रावंक सोदतालीं आनी त्या वर्साक आमकां फर्स्ट प्लेस मेळलो जाल्यार फकत मारियोक लागून. आयकून खबर म्हाका एक शॉक जालो. म्हजे फॅमिलीक बरो शॉक जालो कारण कालचे राती म्हाका फोन येयलो गोमंतकार शरणसन किंग ट्रेजेडी किंग ऑफ तियात्रीस्ट बाब मारियो मिनेझीस गाळ्यांत हार्ट एटॅक येवन हो संवसार सोडून गेलो. आमचो एक बरो इश्ट सदांच म्हजे बराबर म्हगेले दुयेचे बराबर वालांगा बराबर खंयचेय मिटिंगेक आसतालो. उतरा मनीस उतर दिल्लो केन्नाच नेगार जावपी ना. आनी जो
दुसऱ्याच्या तियात्रान नाचोन आपूण एक व्हडलो तियात्रिस्ट जालो. खूब तियात्र बरयले. आयज लोकांनी ताका ट्रेजेडी किंग म्हणून मानून घेतलो. बरे तियात्र दाखोवन खूब घरा बेसून रावले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.